सुंगटां आणि भेंड्याची कडी और हुमण कितें म्हणात. टेस्ट एकदम अप्रतिम हा, एकदम रुचीक लागतले. तुमकां खूब मजा येवपाची. आमटाण सगळ्यांक पयलीं आमी भिजोवन घेवया. 15 ग्राम आमटाण आहा. आणि भेंडे घेवया आमी 7 ते 8 भेंडे घेतला हांवें. आणि चॅक करया बरे तरणे आहा पळयात, बरे ताज्जे आनी तरणे अशे आसपा जाय. जून जाल्ले भेंडे तुमकां मजा येवपाना. तर ह्या भाशेन आमी शिनून घेवया. हे जाले आमचे भेंडे तयार. धुवन मात घेवपा जाय हां पयलीं. आनी हे सुंगटां एक किलभर सुंगटां घेतला हांवें. टायगर, ब्लॅक टायगर प्रॉन म्हणटा ह्या सुंगटाक. तर हे उजरावन घेवया आमी. धुवन मात घेवपा जाय हां पयलीं, उजरावचे पयलीं. हे बरें धुवन घेतलें हांवें सुंगटां. आतां हेजे फाटल्यान जे शीर आसता न्ही हे काडून घेवप, नाजाल्यार पोटान जातले. आतां आमी हळद आनी मीठ लावन मॅरिनेट करून घेवया आनी 10 ते 15 मिनटां एका फ्रिजीन दवरया. हे हांव मोठें मीठ वापरता. चडशे म्हाज्या जेवणान हांव मोठें मीठ वापरता. पयलींच्या काळान आमी मीठूच वापरताले न्ही. आतां हळद, आतां आख्खे हळद घेवन हांव पिठो करून घेता. हे चडशे म्हाज्या जेवणान अशेंच आसता. पयलींच्या काळान आमी अशेंच करताले. तर हे पळय आमचे ताज्जे एकदम हळद तयार. एक अर्दो टीस्पून घालया आमी मॅरिनेट करपाक. बरें मिक्स करून घेवया. आतां नाल्ल, अर्दो वळ नाल्ल लागतले आमकां. किसून घेवया आमी. हे जाले आमचे किसून. नाल्ल घालया. आतां वांटप तयार करया आमी. सुकी कोथमीर 1 टेबल स्पून. आतां हे गोंयचे मिरसांग 6 मिरयो 6 ते 7. 1 टीस्पून हळद. उदक घालया. आणि वांटप तयार करया. आतां आमी हे आमटाण घालया. वदळ भिजोवपाक दवरलेली न्ही ते. आतां एक धाकटो कांदो घेतला. हेजे अर्दे कांदो हांव वापरतलो. तर हे भाशेन आमी अर्दो कांदो वापरतलो. तर हे भाशेन शिनून घेवप कांदो एकदम बारीक. जाले. आतां मातयेची हांडी हांव वापरता जेवण करपाक चडशे. हांडी गरम जाल्या उपरांत तेल घालया. तेल गरम जाल्या उपरांत आमी ते कांदो घालया आनी बरें तळसून घेवया. आतां घालया भेंडे. भेंडे घालून तेज्या वांगडा दोगांयक तळसून घेवप. कारण कितें, भेंड्याचे जे बुळबुळीपणे आसता न्ही ते मातशे कमी जातले. आनी भेंडे शिजयता आसतना इल्लें मीठ घालया आमी. मीठ बरें भेंडेक लागतले आनी बरें रुचीक लागतले मागीर भेंडे खावपाक. एक धाकण लावया. एक 5 मिनटां सोडया. आतां घालया आमी सुंगटां. सुंगटां ऑलरेडी मॅरिनेट जाल्ले आसा. बरें मिक्स करून घेवया. म्हणजे आमी तळसोवपा लागला बेसिकली. फक्त 2 मिनटां पुरो. 2 मिनटां तळसले काय एकदम कटकटीत जातली सुंगटां.
आता आमी मसालो घालया. आणि हे उदक मसाल्या भितर मिक्सरा भितर जे उरलेले वेस्ट जावपा जाय मसालो आमचो न्ही, इल्लो उदक घालया. चड उदक घालनाकात. मीठ घालया. पयलीं आमी मीठ घातलेलें आसता, मातशें लक्षांत दवरात. टेस्ट करा आनी त्या हिसपान तुमी मीठ घालात. जाले. सुंगटां शिजपाक 4 ते 5 मिनटां लागता, पण भेंडे एकदम सॉफ्ट जाले काय आमचे कढी जाले तयार. गॅस करूया बंद आणि जेवण करूया टेस्ट. हे आमचे भेंडे आणि सुंगटाची कढी जाले तयार. शेताचा